प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 12वो आविस्कोर वोड 40 ते 50 पर्यंत 46 to 50. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. अशें तो लोकां कडेन उलयता थंय आसतना अवचित ताची आवय आनी ताचे भाव पावून सोदली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितेल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. कारण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां एक बरी शिकवण दिता. ह्या शिवर्तना वरवीं कितें घडटा, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तो एक कोण लोकांक शिकवण दिता. लोक थिंगसर हाजीर आसा, वजारांनी लोक ताचें उतर आयकता. आनी त्याच वेळार ताची आवय मारी आनी ताचे भाव ताका मेळोवपाक येतात. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. जेजू लोकांक शिकवण दिता, देवाचें उतर परगट करता आनी त्याच वेळार ताची आवय ताचे भाव येतात. आतां आयकात बरे भाशेन. कोण देवाचें उतर परगट करता आनी ताची आवय आनी ताचे भाव येत जाल्यार तो जो परगट करता तो कितें करतलो? तो थांबतलो आनी म्हणटा, अरे म्हजी आवय आयल्या, मातशी जागो करतात फुडें, म्हजे भाव आयल्यात, मातसो जागो करतात फुडें. आनी सगळे लोक फाटीं वता आनी आपली आवयक आनी ताच्या भावांक मान दिता. आनी हेंच ताची आवय आनी ताचे भाव समजताले की जेजूंक खबर मेळल्या उपरांत की ती आयल्यान म्हणून ताका मेळोवपाक तो सगळें बंद करतलो आनी ताका आमंत्रण दितलो भितर. आनी ताका थंयसर सगळ्या लोकां वयचेर मान मेळटलो. कित्याक ती सजमताली की आमी माय आनी भाव भयणां जेजूची म्हणून जेजू आमकां खूब मान दितलो. पूण जेजू कितें म्हणटा, आयकात बरे भाशेन भाव भयणां. जेजू कितें म्हणटा, जेजू आपली परगट करपाचें काम बंद करिना. जेजू ताच्या आवयक म्हणिना, ताच्या भावाक म्हणिना, याद बरो हांव देवाचें उतर परगट करता, आयकात बरे भाशेन, कांय म्हणिना. तो आपले हात आपल्या शिसांक दाखयता आनी म्हणटा, हेच जावना म्हजे भाव, हेच जावना म्हजी भयण, हीच जावना म्हजी आवय. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी आमचें मन, आमचें काळीज उक्तें करूंक जाय. कित्याक खूब पाटी आमी सजमता की आमी घरान जी जल्मल्या ती म्हजी आवय जावन आसा, हे म्हजे भाव जावन आसा, ही म्हजी भयण जावन आसा, हो म्हजो अंकल जावन आसा. देवाच्या राजान कोण अंकल ना, कोण आंटी ना, कोण म्हजो भाव भयण असो ना. जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो कोण सुर्गीच्या बापाचो भुरगें जाता, कसो जेजूचेर भावार्थ धरून, तेन्नाच ती जेजूच्या फामिलीन जेजूची भाव भयणां, जेजूची आवय, जेजूचे भाव, जेजूचे भयण्यो ती जातात. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी सजमता की आमच्या फामिलीन हा एक व्हडलो प्रेगादोर, आमच्या फामिलीन हा व्हडलो कोण एक आमी म्हणटा कोण प्रेगादोर हा, ताणें व्हडलें पोजिसांव हा, कोण पीस साहेब हा, कोण पाद्री हा, कोण तरी हा आमच्या फामिलीन. आनी आमी समजता आमच्या फामिलीन व्हडली अशी लोक आहा म्हणून, व्हडल्या पोजिसांवान म्हणून, देखून आमी एकदम भाग्यवंत म्हणून, आमी एकदम सुभागी म्हणून. भाव भयणीनो, जेजूच्या राजान आमच्या फामिलीन कोण हा म्हणून भाग्यवंत म्हणून आमी भाग्यवंत जायना. आमी सजमता की आमच्या फामिलीन आमी एक इग्रोज मातेन वेता म्हणून आमी मागणे करता म्हणून देखून आमी भाग्यवंत जाल्या. ना भाव भयणीनो, ही आमी चड करून चुकता. आमी चुकता कित्याक आमी सजमता की आमी इगोर्जेक वेता म्हणून, आमचे मागणे करता म्हणून, आमी देवाचें उतर वाचता म्हणून, आमी बऱ्यो कन्यो करता म्हणून, देखून आमी खरेंच जेजूच्या फामिलींतली लोक म्हणून, आमी खरेंच भाव भयणां जेजूची म्हणून चुकून रावले आमी.
कित्याक भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां तें सामकें नीट कोत्ता आनी तो म्हणटा जी कोण म्हज्या स्वर्गा आसतो म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात ती जावन आसात म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. परतून म्हणटा ही जेजूची उतरां भाव भयणीनो. कोण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी कोत्तात तितली म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या फॅमिलीन भितर सरता तेन्नाच की आमकां साल्वासान जाता, आमचें तारण जाता, ना तर आमचें तारण जायना. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना जेजू म्हणटा म्हज्या बापाची खोशी कोत्तात तितली म्हणजे जेजूच्या बापाची खोशी कोत्तात तितली कोण जी देवाचें उतर पाळटात, देवाच्या उतरान रिगून रावतात, देवाचें उतर नियाळ करून ते देवाचें उतर पाळटात दिसपडच्या डिविजन. कित्याक भाव भयणीनो कितले पाटी आमी सजमता, आमी चुकता. जाकोबाचो पयली चीट आनी 22 थिचोर जाकोब म्हणटा बरयता थिंचर तो म्हणटा जी कोण देवाचें उतर फकत आयकतात पूण ती देवाचें उतर पाळिनात करिनात ती आपणाकूच फटयतात. ती समजतात की देवाची भुरगीं म्हणून ती समजतात की देवाची फॅमिलींतली म्हणून ती. पण भाव भयणीनो आमी तें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळिनात जाल्यार तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आमच्या काळजान रिगून तें आमी करिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आमी समजतात की आमी खरेंच आमचें तारण जालां म्हणून. ना भाव भयणीनो आयज जेन्ना हें देवाचें उतर आमी आयकता जेजू आमकां सांगता जी म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता तितली म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणजे म्हाका जेजूचो भाव जेजूची भयण जेजूची आवय जावंक जाय जाल्यार म्हाका जाय गरज ताच्या बापाची खोशी करपाक ताजें उतर पाळपाक. आनी आयज जेन्ना हें शुवर्तमानाचें बी नियाळ कोत्ता इतलें आमचें देवस्पण चलता, इतलें आमचें मागणें चलता, हें सगळें आमी हें कोत्ता तें बरें पूण आयज आमी देवाच्या उतराचेर आमी चत्राय धरुया, तें उतर आमी सजमून आमी दिसपट्या जिवितान पाळुया आनी आमी जेजूक दाखोवया की खरेंच आमी ताजे भाव म्हणून, खरेंच आमी ताजी भयण म्हणून, खरेंच आमी ताजी आवय म्हणून. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आयज हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.